भाजपाची लोकसभेच्या उमेदवारांची तिसरी यादी आयज सोमारा जाहीर जाता। हे तिसरे लिस्टात दक्षिण गोयचो उमेदवार आसपाची शक्यताय आसा। दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय अजून आपले उमेदवार जाहीर केल्ले ना। प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार दिल्ली आसा। भाजपाचो दक्षिणेचो उमेदवार कोण आसतलो हो सस्पेन्स आयज सोंपतलोशें दिसता। सोमारा भाजपाचे तिसरे लिस्ट जाहीर जाता। हातूंत दक्षिणेच्या उमेदवाराचे नाव आसपाची शक्यताय आसा। दक्षिणेची उमेदवारी कोणाक मेळटली, तो दादलो आसतलो का बायल, हे सगळ्या प्रस्नांचो जापो उमेदवारी जाहीर जाली काय सगळ्यांक मेळटल्यो। दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय आपलो एकूय उमेदवार जाहीर केल्लो ना। भाजपाची उमेदवारी जाहीर जाले उपरांतूच रोखडेच काँग्रेस आपले उमेदवार जाहीर करपाची शक्यताय आसा। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सद्याक दिल्ली तळ ठोकून बसला। फाटल्याच विकान लोकसभा वेंचणुकेची तारीख डिक्लेअर जाली। 7 मे ही लोकसभा वेंचणुकेची तारीख आसा। 7 मे गोवा लोकसभेक गोवाच्या दोनूय राज्यांसून लोकसभे खातीर वेंचणूक जातली आणि ह्या धर्तीचेर सध्या भाजप कडून फक्त एकूच सीट डिक्लेअर जाला, ते म्हटल्यार श्रीपाद नायक यांचे, जे उत्तर गोंयांसून बीजेपीच्या टिकेटीचेर लढटले। काँग्रेसीची लिस्ट येवंक ना आणि बीजेपीची लिस्ट येवंक ना, पूण तेन्ना काल आमी दोनूय पक्षां कडेन संपर्क साधलो तेन्ना अशें लक्षात येयलें की भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा त्यांनी सांगलें की दिल्लीन ऑलरेडी बैठक सुरू आसा आणि आयज कदाचित ह्या साऊथ गोवाचे तिकीट डिक्लेअर जावंक शकता। जशें नरेंद्र मोदीन तांकां सूचना दिल्ली की साऊथ गोंयांसून एक महिला उमेदवार येवची आणि त्यांनी महिला उमेदवार दिवची, त्या खातीर त्या नांवांची चर्चा जातली। काही नांवां भाजप पक्षा कडसून फुडें धाडली गेलेली आसात। भितून एक नांव सगळ्यान चड चर्चेन जे आसा ते म्हटल्यार एक नामणेचे बिझनसमॅन श्रीनिवास धेंपे यांची जी घरकान्न जावन आसा, पल्लवी धेंपे यांचें नांव चर्चेन येता, पूण आजून काय नक्की हेचेर ठोस असो आजून शिक्कामोर्तब जावंक ना। जे सगळे दिल्लीनसून जेन्ना बैठक जातली तेन्ना आयज सोमारा हे नांव म्हणजे जी यादी आसा, तिसरी यादी भारतीय जनता पक्षाची, ती तिसरी यादी आयज जाहीर जातली आणि ह्या यादीन आयज गोंयच्या साऊथ गोवाचे सीट डिक्लेअर बीजेपी करतले। तशेंच काँग्रेसची आयज नांवां डिक्लेअर जावपाची शक्यताय आसा, कारण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा अमित पाटकर हे दिल्लीक आसा आणि दिल्लीन त्यांची मिटिंग्सूय स्टार्ट आसा। काँग्रेसीन आत्ता पर्यंत 2 याद्यो जाहीर केल्यो आपले, पूण ह्या दोनूय यादींनी गोंयचे एकूय सीट डिक्लेअर जावंक नासले। पूण आत्ता जेन्ना तिसरी यादी भायर येतली तेतून गोंयच्या दोनूय सिटांची नांवां येवपाची शक्यताय आसा। काँग्रेसी कडून नॉर्थान जशें रमाकांत खलप यांचें नांव येता, तशेंच अमित पाटकर यांचें नांव फुड्यान येता आणि अमित पाटकर सुद्दां आतां दिल्लीन आसा, तेंच्योय मिटींग चालू आसा। तर आयज सोमारा सांज पर्यंत कदाचित बीजेपी आणि काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांचे दोनूय उमेदवारांची नांवां कळपाची शक्यता आसा। गोमंतका खातीर हांव विनायक सामंत, पणजी।